समोर आशिल्ले म्हज्या सगळ्या साखळीकार भाव आनी भयणांनो, सगळ्यांत पयली साखळी नगर वाचनालय खूब दीस आमी हे नगर वाचनालय साखळींतल्या रवींद्र भवनाच्या आवारात सुरू जावचें हाजी वाट पळयताले. हांव खास करून अभिनंदन करतलो मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी ताच्या डायरेक्टर आनी पुराय खात्याचे, जेंच्यांनी एक सुसज्ज वाचनालय आमकां साखळीकारां खातीर अवेलेबल करून दिलें. पळयता आसतना एक ब्युटिफूल लायब्ररी म्हणजे चिल्ड्रन्स कॉर्नर वेगळो आसतलो, वाचका खातीर वेगळी सोय आसतली, रिसर्चा खातीर वेगळी सोय आसतली. भोंवल्या उपरांत एक बऱ्यांतली बरी लायब्ररी जाचो पुराय साखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या लोकांनी, सत्तरी आनी दिवचलेंत म्हणजे दिवचलेन वेगळी लायब्ररी आहात, पण ह्या परिसरांतल्या लोकांनी ताचो आस्वाद घेवपाक नक्कीच लायब्ररीन येवचें. म्हाका दिसता आमचो बाबा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर वेगवेगळी कामां आर्ट एंड कल्चर म्हणजे कला आनी संस्कृतीचें जतन करपा खातीर गोंयभर करीत आसा. ताका खूब बरो प्रतिसाद लोकांय कडल्यान मेळटा. अशाच पद्दतीचो प्रतिसाद ह्याय फुडें मेळचो. सरकारच्या वतीन ते करीत आसलेल्या सगळ्या कामांक सदोदीत म्हणजे अजुनूय बी नेटान तांकां सहकार्य लाभतलें हांव इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. म्हाका मातसो खूबच गडबडीन घाईत वचपाचो आसा, म्हणून तुमच्या मदीं रजा घेता. देव बरें करूं.